or one or two options we are working out. I just spoke to our people here from the government side and from office of our Chief Minister, and couple of options I will float with the Chief Minister, and after speaking to him by tomorrow evening itself, I feel we will be able to resolve this issue. And also it's a state government to state government issue. So this issue, even if I have to take it and I decide that I have to do it in a particular way, charging of patients from outside of Goa will not change. But same time, we are in a process, or we will be most open to signing any kind of MOU with the government of Maharashtra, so that the interest of our hospital, our people is also protected. Same time, the load on our people, our hospital doesn't increase. And at the same time, if there is a MOU, and MOU is a must, being a state subject, state to state, between government of Goa and government of Maharashtra, we are trying to work out these modalities. हे modality आम्ही उद्या आम्ही करायचा आमचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्रीला भेटून I will explain what I have done. I will explain to number of patients and giving statistics, how many patients we have given free facilities. Any emergency, most of the emergencies that come from Sawantwadi and Sindhudurg area are emergencies. And this is just becoming a political issue. Half those people must have never even stepped into Goa Medical College for treatment. So as a result of which, I thought that I should actually keep all issues aside and go to the Chief Minister, say that these are the situation, this is the statistics, and if these are the options, then if we can then advise how to sort it out. But the question of not charging patients from outside Goa, then there is no question about that. That decision is firm. So we are trying to resolve it, talking to the Chief Minister of Maharashtra how to move forward. And it is better that I go face to face with the Honorable Chief Minister. And both the governments are BJP governments. And I am confident that both these governments, which are BJP governments, will be able to resolve this issue. And this is a minor issue. It is only either you empanel Goa Medical College, put me under some insurance scheme, just like how KLE has got a DDSSY counter. We'll have a counter here in Goa Medical College and in Azilo, and this way we will move forward. एक इन्शुरन्स स्कीम हा म्हणून म्हाका काल मिस्टर चव्हाण म्हणून स्टेट मिनिस्टर हांवें फोन केल्लो आहा म्हणटालो, पूण हांव फाल्यां मुख्यमंत्रीक मेळपाचे पयलीं तेंचे OSD आहा तेंचे कडेन तेंचो एक स्पेशल ऑफिसर आहा जे सगळे असले गोष्टी पळयत. आतांच उलयलो हांव थंय प्रेस कॉन्फरन्स पयलीं तेणी कितें सांगलां की आपूण सगळ्या ऑफिसरांक हाडटा, तूं पावतकूच आमी तांकां घेवन बसया. मुख्यमंत्री कडेन वचपाचे पयलीं आमी पयलीं कन्क्लुजनाक येवया कितें करपाचें, मागीर मुख्यमंत्री ब्रीफ ऑलरेडी आपूण केला, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून बिफोर यू लीव द स्टेट वी फायंड द सोल्युशन अँड देन वील गो ऑन दॅट सोल्युशन. 2 कोटी काय जावपाचें ना तें अशें आशिल्लें पूण 2 कोटी कोणी फाल्यां हांवें सगळे कोणाक पत्र बरयलें म्हणून तशें जायना तें. इट इज टू बी थ्रू इम्प्लिमेंटेड थ्रू MOU. 2 कोटी म्हाका तुमी दिता म्हणून सांगलें स्टेट गव्हर्मेंटाक, ते MOUच्या माध्यमांतल्यान आमी करूंक जाय. नाल्यार मिनिमम बॅलन्स इतलें गोवा मेडिकल कॉलेजान तुमी दवरतले, सगळे मॉडॅलिटीज फाल्यां आमी डिस्कस करतले थ्रेड. आमकां हो विशय वाडलेलो नाका, पूण त्याच बरोबर आमी कसल्याच परिस्थितीन नॉन चार्ज करप ना हो विशय हांगा ना. हो विशय आसा चार्जींग कशें करप थ्रू स्टेट मेकॅनिझम, आनी ह्या तरेन आमी फुडें वयतले. गोंयचे जनतेचे हीत आनी आरोग्य सांबाळपाक म्हणून म्हाका 30% to 35% ती प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणून आख्खी गोंय विकते घेतले म्हणून जाता तें तशें जायना. तें तशें उलोवप सारकें न्हू. तें हे बीजेपीचो सरकार आहा, थंय बी बीजेपीचो सरकार आहा, आनी म्हाजें कर्तव्य आहा की थंय बीजेपीच्या सरकार आनी मुख्यमंत्री कडेन वचून चर्चा करप. कसलोच इगो बिगो आसना असल्या गोष्टी. हो गोष्टी आहा की समस्येचो सोल्युशन कशें घेवप, तें सोल्युशन काडपाक म्हणून फाल्यां वयता हांव आनी करता फाल्यां सांजचे करून. कर्नाटकान कोणूच येवना. तुम्ही आणि त्या कर्नाटकाचे बोलले फाल्यां आनी थंयच्यान खंयतरी आंदोलन चालू जातलें. येवन दी, त्यांच्या सरकाराकडे भरपूर पैसो घालून दी, 10 कोटी तरी घालून दी. म्हाका जोपर्यंत ना हे विशय अशे आहा, तुमकां कितें जाय, तुम्ही सगळे गोंयकार, तुमकां कितें जाय, आमच्या गोंयकारांनी पलंगा शिवाय ICU बेड गावना. हांगा आतां आझिलो आनी हॉस्पिसियोन नव्या हॉस्पिसियोन आमी आउटसोर्स करता. ICU प्रपोजल ऑलरेडी पायपलायनान घातलेलें आसा, कित्याक ICUचे बेड आमकां वाडोवंक जाय. एक ग्रेड 1 ICU थंय आझिलो हॉस्पिटलान करपाचो म्हाजो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. पूण आमकां ह्या तरेचे आमी आमच्या लेवलाचेर आमी जितकेंय काम केलें आमकां खंय ना खंय कमी पडटा, आनी म्हणूनच आमी हें सगळें चालू केल्लें. आनी आमचें उत्पन्न बी वाडलां गोवा मेडिकल कॉलेजाचें. आनी फॉरेनर लोकांक आनी वाडोवपाचो म्हाजो प्रयत्न ते करता हांव, कित्याक फॉरेनर लोकां कडेन पयसो आसता.
आम्ही फ्री म्हणून कित्याक दिवपाचे? आम्ही जर फाल्यां जर्मनी काय रशिया काय ऑस्ट्रेलिया गेले आनी आमकां कोण फ्री ₹1 फ्री कोण दिना, मेडिसिन दिना. ह्या तरेन आमकां विचार करूंक जाय, गोंयाचे दृश्टीन विचार करूंक जाय. सगळे ट्युरिझम स्टेट म्हणून सगळे आयते घेवन वचप तशें जायना. योग्य तरेचें काम आमी करूंक जाय. सगळे आमी फ्री दिता, सगळे फ्री दिता, पण गोवा इज द ओनली स्टेट. परत तुमकां सांगता, गोंया राज्यान जे कितें आमी लोकांक दिता आनी खंयचेच राज्याचे ओपीडीन ते मेडिसिन दिना काय त्या तरेची फेसिलिटीज ना. So currently foreign nationals are also charged 20%. Yeah, that we should increase actually. I want to make that 50%. Super specialty. And that also 50% of A grade hospitals, not C grade hospitals. This 20% which you are talking is of C grade hospitals. त्यांका 50% of A grade hospital करून जाय. भरून दे नाही पैसे. सर म्हणजे फॉरेनरांनी 108 आपली आहे ॲम्ब्युलन्स. 108 तो कोण आहे? कोणी आपले त्यांना चार्ज आम्ही लावून नाही. 108 is a life saving initiative. So secondly, what is your MOU? Exactly MOU creation. Now, after discussion, we What come is with your a. proposal going to be? My proposals are multiple proposals. One is regarding whether there can be a corpus maintained in Goa Medical College. But the most simplest way is whether we can get empaneled. If we can get empaneled and if they've got an insurance scheme, I'm ready to accept the rates they have already finalized and get this thing going with, so that the issue is not there. So they can come and swipe their card and automatically just, if there is some insurance scheme in place. If there's no insurance scheme in place, then we'll have to work out some sort of a financial model. So once I discuss, I'll come and discuss here and then immediately send a draft proposal to the Honorable Chief Minister's office so that they can then direct the concerned minister and concerned officials to implement it. आता ते काय कोणाची सजेशन असली, जोपर्यंत MOU जायना तुम्ही तुमचे विड्रॉ करा, ते विड्रॉ करू शका ना. आय एम व्हेरी सॉरी, दॅट कॅनॉट बी डन, बट वी विल वर्क फास्ट ऑन एनी सोल्युशन. We come to a compromise which is according to me very simple. There was no discussion all this time, so I thought best is to meet the Chief Minister and resolve this issue. And Honorable Chief Minister of Goa also has told me that you go and see that you sit down and have this resolved. So we'll do it. But the question of dropping or suspending charging of outpatient doesn't exist. अनेक क्वेश्चन असला रिगार्डिंग जेएमसीन पळय सकाळ फुडें जे तुमी ओपीडी ओपन करता ऑनलायन स्टार्ट टोकनचे प्रॉब्लेम सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला. आता कितें जालां, पयर म्हाका कोणी तरी फोटो धाडलो की ऑर्थोपेडीक ओपीडी कडेन ते फातर बी दवरून वयता, बरोबर. आता हे सगळे गोष्टीचेर हांवें चवकशी चालू केल्या आनी तेंच न्हू, हांवें सिक्युरिटी दवरपाचें केल्लें आसा. हांव बी स्वता एक दीस सकाळीं वचून पळयतलो आनी हे कोण करता आनी दलाल कोण आहा तांकां दलालूच म्हणचें पडलें न्ही. ते खंय टोकन विकता खंय आनी कोण विकता म्हाका जर एकदां कळ्ळें आनी कोण जबाबदार हेका. हांवें एसपीक ऑलरेडी हिंट करून दिला की सकाळीं हांव जेन्ना वयता तेन्ना म्हाज्या वांगडा 2-3 पुलीस दी. म्हाका पळोवंक जाय 5:30 उठोन काय 4:30 हांवूच वचून बसता थंय पयलीं ओपीडीन, नाल्यार तें जावपाचें ना. खरें सांगता तुमकां, पयर आतां कॉम्यो बिम्यो येताले हांवें सिक्युरिटी दवरल्या देवळा भायर. कॉम्बो जो सोडटा त्याच्या हातीन परत कॉम्बो दी आनी भायर वचून सोड म्हणून सांगता. ना ही खरी गोश्ट, आमी सिरियस गोश्ट ह्यो. मनीस मरता कॅज्युअलिटीन, तो सिरियस जावन येता आनी हांगा कॉम्बे भोंवता भितर. आतां तरी कुत्रे भितर दिसना. तुमी कोणी गेल्यार सिक्युरिटी दारार हांवें सांगलां ते ह्युमन रिसोर्सीस कॉर्पोरेशन जे आहा, तुम्ही सिक्युरिटी थंय दवरा. थंय दारार सिक्युरिटी जाय, नाल्यार कितें आहा, गाय भोंवतली खंय आनी म्हैस भोंवतली खंय, कितें तें हॉस्पिटल काय कितें म्हाका कळना केन्ना. त्या वडामणा कोण तुझी हाडून दवरता देवाक हात जोडले की देव पावता. ते कोंबे सोडले म्हणून काय देव पावपाचो ना. ते आता कोणी म्हाका सांगले ते बरे पैकी कोण एक्सपायर जालो तो बरो सुटचो म्हणून कोंबे सोडटा म्हणून. म्हाका कळंगूच ना कितें कोण विचित्र गोश्टी म्हाका सांगता. म्हाकाच कळना कितें चल्लां आनी कित्याक म्हणून हे आमचे लोक ते करता. हे तरेचे इट इज आउटडेटेड कन्सेप्ट ऑफ लिव्हिंग ऑल दीस चिकन एंड ऑल दॅट नेक्स्ट टू द डेटी. दिस अ हॉस्पिटल and we are strictly watching what is going on. सर टोकनाचे तुम्ही म्हटलं तर अर्धवट तो विषय म्हणजे तो विषय सोडतलो कशा तुम्ही की सकाळफुडें जे लोक येता पळय आम्ही सिक्युरिटी दवरता जाल्यार तांकां भितर मेळना एंट्री. हे फक्त 2-3 ओपीडीन जाता आनी खंय जायना. दोन उपयोग ना. ते म्हायती काडून ते हांवें स्वता लक्ष घालचें पडटलें आनी पुलिसेक बी सांगलां लक्ष दवरप. प्लेन क्लोज पुलीस दवरून आमी ऑलरेडी चालू करपाक सांगलां. प्लेन क्लोज पुलीस दवरून धरा म्हणून हे लोक ते कोण विकता ते पोत्यो बित्यो प्लास्टीक बॅग बी धाडटा. म्हाका फोटो बिटो सगळ्यांनी धाडल्या सकाळीं. हांव ते पळयता आनी योग्य तरेचें इम्प्लिमेंटेशन. हांवें ऑलरेडी नोट धाडला ह्या दृश्टीन. फोटो बिटो लावन नोट धाडला. नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंटाची गरज आसता. We will find a solution. I will sit with him and find it out. मिस्टर किडनी बरोबर आज हेर ऑर्गन्स आसा लिव्हर ते मेजर तुम्ही करपाक सोदता. पहिले किडनी ट्रान्सप्लांट 2 जाल्या, ते सक्सेसफुली जाल्या. ते जाल्या उपरांत आमचो डॉक्टर राहुल काकोडकर त्याचे प्रपोजल हा
आम्ही ऑन्कॉलॉजी तुमकां सगळ्यांक सांगूं सोदता डॉक्टर अनुपम बोरकरची फायल प्रोसेस चालली हा तिजे अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कॉलॉजी सुरू करपाचे आमचो प्रयत्न चालू हा आणि राहुल काकोडकराक परत गोवा मेडिकल कॉलेजान इन्वॉल्व करून तेजो एक जस्ट कार्डियाकान ज्या तरेचे आमी हे घातल्या कितें म्हणटा कार्डियाक जे मुख्यमंत्रीचो एक बेबी तेजो प्रकल्प तेजे ते प्रोजेक्ट आणि ते प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जाला हांव मंत्री जालो की मुख्यमंत्रीक विनंती करून आमी एडिशनल कार्डिओलॉजिस्ट घातले तशेंच लिव्हर ट्रान्सप्लांटा खातीर फूल फ्लेज गोंयचे डॉक्टर भायल्यान जे काम करता बरे हॉस्पिटलान ते येवंक सोदता तांकां परत एडजस्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो आनी तेच न्हू तुमी हा म्हणून तुमकां आयज सांगता 2-3 आमचे हे मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आनी मुख्यमंत्री हॉस्पिटलान आसून म्हाका एकूच सांगलें तांणी एक फंक्शन आशिल्लें हांगा विमानता आणि थंय एक मिस्टर राज सरदेसाय म्हणून आयिल्लो आणि त्यांची मिसीस बी डॉक्टर हा there is a plan there are 2-3 things which we are doing there is a plan from our lot of doctors of Goan origin who are based in America to put a full-fledged one-stop shop child hospital and we want to take this forward I have to now start correspondence and if required Goa Medical College we will give land also to them and Honorable CM Mr. Manoj Parrikar has told me that I should seriously take this project forward गोयचे कितल्याय भुरग्यांचे वेगवेगळे एलिमेंट जातात ते ऑल इन वन हॉस्पिटल अँड इन अ पीपीपी मोड विल डू इट त्याची दुसरी गोष्ट हा युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया डॉक्टर एकनाथ नायकान प्रपोजल धाडला की एमर्जन्सी मेडिसिन अँड हेल्थ केअर म्हणून ह्या वर्सा एप्रिलान आताच आम्ही चर्चा करतले तृप्ती वी वर डिस्कसिंग की 2 ते 3 कोटी रुपये आम्ही प्रोव्हिजन करतले ह्या वर्सा फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम आणि आमचो प्रपोजल हा की टू टाय अप विथ युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मायामी कित्याक गोंय राज्यान आम्ही एक नवो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉइंट करता फॉर न्यूरोलॉजी तो हा डॉक्टर तेरेसा म्हणून हा आणि स्ट्रोक्स युनिट आणि स्ट्रेंथन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू हा युनिव्हर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मायामी कडे फॉर स्ट्रोक्स आता स्ट्रोक्साक तुम्ही 3.5 वरां भितर थ्रॉम्बोलायज करचो पडटा आनी पेशंटाक स्ट्रोक डायल्यूट करपाक ते इंजेक्शन दिवन आता ते टेक्नॉलॉजी बदलली ते 3.5 hours जाल्या उपरांत बी तुम्ही थ्रॉम्बोलायज करू शकता ह्यो नवे गोष्टी आमचे डॉक्टरांक मोटिवेटेड वर्क फोर्स आमचो डॉक्टराचो करपाचो आमचो प्रयत्न आमचे दर वर्सा एक 5-7 डॉक्टर वेगवेगळ्या स्पेशालिटीचे जर भायर वचून अमेरिकेक वचून नवे टेक्निक्स जर शिकून आयले तर आमचो डॉक्टर मोटिवेटेड आसतलो नवे ज्ञान गावतले तांकां आनी आमचे ज्युनियर डॉक्टर ट्रेनिंग करपाक तांकां संदी गावतली एमर्जन्सी कॅज्युलिटी आनी ट्रॉमा नवो डिपार्टमेंट केला आनी न्यूरोलॉजीचो हेड म्हणून तिका अपॉइंट करता फायल आनी मूव करूंक लायला पूण ह्याच तरेन आमकां पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय आनी कितें आसा की गोंयाचे जनतेक बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा जर गावंक जाय फक्त पयशे खर्च केले म्हणून गावचे ना आमचे डॉक्टरांक बी बरो एक्सपोजर जर दिलो भायर धाडून आनी एक सांगा एक सादो हॉटमिक्स रस्तो केल्यार आम्ही 5-5 कोटी एका पंचायतीन 5-6 कोटी रुपया खर्च करता आणि 2 कोटी आम्ही दवरूं शकना डॉक्टराक वचून बरे थंय कितल्या लोकांक परवडटा बॉम्बे वचपाक कितल्या लोकांक परवडटा की दिल्ली वचून ट्रिटमेंट घेवपाक काय बेंगलोर वचून ट्रिटमेंट घेवपाक आमचेच जे डॉक्टर आहात जे बरे काम करपी तांकां योग्य तरेचे आम्ही जर ट्रेनिंग दिले तर आमचे गोंयचे जनतेक ताचो फायदो जातलो म्हणून ह्या दृष्टिकोनान ह्या तरेचे विचार आमच्या डिपार्टमेंटचे चल्ला and I mean fast forward yeah this is the year where I will at least by May it's my target to send Dr. Teresa to University of Miami and told her go and see and we will pay for everything and 2-3 कोटी आमचे डॉक्टर जर वचून ट्रेनिंग घेता काय हरकत ना मोडपाक काय हरकत ना आणि आम्ही मोडटले पैसे There is a hospital coming up near Karamboli now. Also, the TB cases rising at the same time because of like the garbage issue. So, are you doing anything? And when is the hospital going to come up? which TB hospital the old one No, not the TB hospital. There's a hospital near Karamboli. It's coming up. It's like the construction has already been started. So, when is it expected to come? I have not got into the details of that I'll have to check And the diarrhea, TB cases and diarrhea cases are rising a no lot. let me check if you have any information share it with me I'll get you the details I have already. just send it to WhatsApp I to will me be sending this. yeah What is the update on detailed assessment tendering process? it's going on 6th April will How be many open agencies have shown their interest? I think a couple of them have come. They've already had a detailed meeting, the detailed exchange of thoughts and ideas, what who wants, what changed, and by 6th April we'll open it. Yeah, so did you receive any representation from private hospitals because they were unhappy on certain issues? This document was prepared in consultation with Honorable Chief Minister.
And after that, I have not made any further changes because once he has seen the document, then I can't change the document. This is already already decided how it has to go forward. So we are taking it forward. अनेक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा म्हणतो मोतीबिंदूची खूप लोक ऑपरेशन करचे पडटा पण ताका अजून मेळना अशें दिसता म्हाका अंडर दॅट मेडिक्लेम ना DDSS वायर आम्ही दिवूच शकना कित्याक कॅटरॅक्ट ऑपरेशन इज फंडेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ स्पेशल फंड टू गोवा मेडिकल कॉलेज अँड वी आर नॉट सपोज टू इन्क्लूड इट अंडर DDSS. We cannot include it. That is how the rule is. नाल्यार करपाक काय हरकत नाशिल्ली. We cannot do it. आणि रिवाइज करतले तुम्ही. आणि दुसरी गोष्ट एक सांगू सोदता तुमकां की गोवा मेडिकल कॉलेजान जायत्यो गोष्टी जाताल्यो. जेन्ना डॉक्टर कडेन चर्चा जाता आनी डॉक्टर कडेन बसून आमी जेन्ना चर्चा करता आनी डॉक्टर कडेन आमी इनपूट घेता. फाल्यां बी हेट्रिडिटी मिटींग हांवें दवरल्या. आमची मिटींग कंटिन्यूस आहा डॉक्टरा बरोबर. आमी एक फार्मसीचो जो विशय आशिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता इतले लोकांक दिसता आनी कितें आहा तें म्हाका म्हणून हांवें तुमी सगळे बसले म्हणून तुमकां बेश्टे एक इनपूट दिता. फाल्यां आमी नवी फार्मसी इन हाऊस फार्मसी आमी लॉन्च करता गोवा मेडिकल कॉलेजान. आतां तुमचो प्रश्न आसतलो की पयली फार्मसी कितें करतली. पयली फार्मसी कितें करतली तुमकांच खबर आसतली. ते पयली फार्मसीन कितें केलां इलेक्ट्रिसिटीचे बिलां भरूंक ना गेल्या 20 वर्सां. स्पुरियस एंड सबस्टँडर्ड ड्रग्स म्हणून अशें आयकलां हांवें. आतां ते खऱ्या काय खोट्या ते प्रेसान चॅक करपाचें. तांकां आतां डिस्प्लेस करून न्हू एक्च्युअली बाय प्रोसिजर तांकां काडून आनी आमी एक नवीन फार्मसी थ्रू टेंडरींग प्रोसेस हाडला. आतां तुमकां सांगता कित्या खातीर हाडल्या ती. तुम्ही कोणी हांगा प्रेसाचे असल्यार तुमकां अनुभव आयलो आसतलो काय कानांत आयकूंक आसतलें की बाबा भायल्यान रॉड हाड, भायल्यान हे इम्प्लांट हाड, सर्जिकल भायल्यान घेवन यो, हे उपलब्ध हांगा ना. फायनान्शियल सँक्शन आनी मुख्यमंत्रीचे सँक्शन घेवन आमी हे इन हाऊस फार्मसी टेंडर करून आमी ते इन हाऊस फार्मसी आमी फाल्यां इनॉग्रेट करता. म्हणजे ऑफिशियल आमचे इन हाऊस म्हणजे लोकल परचेसीस आमी जे करता न्ही दिसाक 4 ते 5 लाख रुपया आमी लोकल परचेसीस करता ते आनी खंय भायर वचपाची गरज ना. गोंयची जनता जी येता जी गरीब जनता जी हॉस्पिटलान येता ताका भायर वचून सामान हाडपाची गरज पडची ना. समजा डॉक्टर म्हाजी एक सरपंच आशिल्ली, एक ज्युनियर डॉक्टर आशिल्लो, मागीर हांवें मेडिकल सुपरिटेंडंटाचे नजरेक हाडून दिलें. ते ज्युनियर म्हाजे सरपंच अस्मिता मेळेकर स्कुटरी वयल्यान पडली. हांवें फोन केलें तिका एडमीट करा म्हणून. म्हाका डॉक्टरान पयलीं सांगलें तिका ऑपरेशन करूंक जाय. तुमकां एक एक्झाम्पल दिता. रॉड नासल्या कारणान ताका सांगलें आतां तुका प्लास्टर घालता तूं बरी जातली. तिणी म्हाका ताबडतोब हेणी म्हाका पयलें सांगलें की रॉड घालूंक जाय. आतां म्हणटा प्लास्टर घालून घरांत हाडटा म्हणून पांय कसो सारको जातलो. हांवें मागीर फोन केल्या उपरांत 70,000 जे कितें लागता ते सगळें मटेरियल हाडून दिवन तिका रातचें हांवें ऑपरेशन करून घेतलें. ह्यो घटना सामान्य जनते वांगडा जावं नये म्हणून आमी ऑर्डर काडला की सगळ्या गोष्टी गोवा मेडिकल कॉलेजच्या भितरूच जावंक जाय. ब्लड टेस्टिंग फॅसिलिटी should not go out of Goa Medical College. Same time, all medicines will be procured within and provided by Goa Medical College in Goa Medical College. म्हणजे हे जो विषय जाता जो की भायल्यान मटेरियल शॉर्टेज तो शॉर्टेजाचो प्रश्न ना. कित्याक ह्या फार्मसीन सर्जिकल इम्प्लांट्स पासून सगळ्या गोष्टी स्टॉक करपाक डीन कडल्यान आमी लेटर घेवंक लायल्या. ह्यो सगळ्यो गोष्टी डिपार्टमेंट हेड कडेन चर्चा करून जे कितें एमर्जन्सी मेडिसिन लागता ते सगळ्यो गोष्टी थंय उपलब्ध आसतले. म्हणजे गोंयचे जनतेन ह्यान फुडें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की भायल्यान कसलेंच मटेरियल हाडपाची गरज पडची ना. जर कोणी सांगलें तुमकां भायल्यान हाडा तुमी सरळ म्हाज्या ऑफिसान येवन म्हाका मेळचे आनी आमी ताबडतोब तेजेर एक्शन घेतले. की जेन्ना आमी इतले खर्च करता तर लोकांच्या हितानूच खर्च करता. आनी तुमी अनुभव घेतला की रातचें कितें जाता गोवा मेडिकल कॉलेजान. रातचे 24/7 फार्मसी विल बी हॅव्हिंग मोर दॅन 10 to 12 काउंटर्स. आणि हांगाच न्हू इवन इन यात्री निवास तेंचे काउंटर आसतले, सगळे कडेन काउंटर आसतले. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी एक पयली फावट आनी गोंयांत म्हाका दिसता टॉप क्लास फार्मसी पयली फावट आमी इनॉग्रेट करता फाल्यां. आनी तेंचे आनी काउंटर्स ओपन जातले यात्री निवासान. आमी जागो दिल्लो आसा, टेंडर करून जागो दिल्लो आसा. आनी तुमकां आनी एक सांगता 6 लाखा वयल्यान वर्साक जो गोवा मेडिकल कॉलेजाक उत्पन्न आशिल्लो आमकां 1,56,00,000 उत्पन्न दर वर्साक आमकां गावतलें. आनी ह्याच तरेन आमकां पावलां घेवंक जाय. रेव्हेन्यू जनरेशनचेर आमचें लक्ष आहा आनी फॅसिलिटीज लोकां खातीर बऱ्यापैकी गावंक जाय. आनी म्हणूनच तुमच्या माध्यमांतल्यान कारवाई आमी करता. सर या फार्मसी पण अलाव आहेत. अलाव आहे. It's a wellness for through tendering process. We have tender. I think so. No. It is Wellness Forever group. They have got a tender. No, how many the stroke cases? Huge. And I don't have the exact status, but it's too much. Too much. It's increasing by the day. See, more than cardiac, today diabetes cases are there. Cancer is one of the highest killers in Goa state. But Strokes also is increasing. the statistics we don't
We will have the statistics. I can give the statistics next time we meet. I'll have a briefing because next week we are launching the burns unit in Goa Medical College. All the recruitment for the burns unit is already over, and so it's a long pending. We are doing that, and in this way we are moving forward. And we are. You said about cancer. Like, are you doing anything for this cancer? Definitely, no. We're starting a department of oncology. No? I've already taken Dr. Amanubhava Borkar. We have already finalized, and we have put a waiting to send it to the 3-member committee. Under her, we will get more specialists. She is talking to people to come and join. Just like how we have started the cardiology, we have the department of oncology. Initially, we'll start off with OPDs and then we'll take it forward. Yeah. Thank you.